मुगाळ भयणीनो आनी भावनो, तुमी कितले म्हणून शर्मा आयकले आसतले. ताचो परिणाम कितें तर जालोलो आसा तुमचेर. तुमची चिंतना मातशी तरी बदललेली आसा ना. आमची चाल पळय भितरली आसा ती आमकां आदले चाली प्रमाणेच दवरता. नवी चाल आमचे मदें घडोवन येवपाक ती काडल्या शिवाय आमच्यान नवी चाल पत्करूंक जायना. म्हणटच आतां कितें करपाचें? भितर कसो म्हणून हात घालपाचो आनी तें कोचून काडपाचें. आमी जाणो नोंदणी आयली म्हणटच आमी शेतान वचून नोंदणी काडटा, पूण ती बेश्टीच तर रोडीत जाल्यार भितर आजून पाळां आसा. ताका लागून आमी घोडे कोयती घेता वो कितें तरी तसलें घेता आनी उमटून सारकें भितरल्यान सावन काडटा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे भाशेन आमचें सगळें जावंक जाय. तुमी आयकलां न्हय, जेजून आमकां एक वपार सांगलेली, नेर आनी गंव, वय की ना? नेर आनी गोंवाची सांगलेली आसा. नेर आनी गंव एकूच दिसतात. म्हणटच देव सारकें कितें करता, आमकां देवाचें उतर आयकलें की ना, म्हजेंय उतर तशेंच म्हणटा तो. आनी आमकां भितरल्यान ती पळय ताणेन रोयलेली बियो पाळां पळय आसा ती उमटूंक दिना. वयले वयलूच आमी नोट्टा, पूण भितरल्यान सावन आमी ते पाळां ताची काडिना. हाका लागून तुमकां हांवें कितलीं वर्सां जालीं सांगीत आसा हांव, तें उमटून काडच्याक हो एक उपाय. जेजून आमकां कितें म्हणलां जाणाय, म्हजें सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सोबें रिगून रावतां. रिगून कशें रिगतालें आमच्या मनांत? आतां उदक आमी पियेलें की ना तें आमचें सगळें रिगता सारकें आनी आमच्या कुडींत तें येता. तेच भाशेन जेवलें की ना तें आमचे कुडींत रिगता. तेच भाशेन सुस्कार आमचें सगळें रिगता आनी सुस्कार पोत्तून भायर सोदता. भायर सोदताना खूब भितरली पळय कार्बन डायऑक्सायड आसा तें भायर सोदता म्हणून आमी शिकल्या. तितलेंच न्हय, आमचे भितर पळय चिंतना भावना बरी वायट आसा ती सगळीं भायर काडूंक जाता सुस्कारांतल्यान. फकत आमचें इंतेसांव आसूंक जाय. इंतेसांव म्हणजे कितें? म्हाका हें भायर काडूंक जाय, तेन्ना कितें घडटलें, नाजाल्यार तें घडपाक ना. आमकां ब्रदरीन सांगलां, आमचे भितर हें सगळें नाका जाल्लें पळय आसा तेंच आमी घेवन आसा, तेंच आमी सगळो गत मांडटा आनी तें अदीक आनी अदीक भितरल्यान किल्लोवता. आनी एक झाड एक म्हणल्यार तूं नोंदणी आयली की ना ताका फुलां जातात आनी ती फुल्लीं की ना मागीर ती फुलां पडटात आनी आनीक नेर येता, आनीक नोंदणी येता. ते भाशेन तें वाडत वेता. हाका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ही सगळी नोंदणी आमच्यान उमटून काडूंक जायना. ताका लागून जेजू ह्या संवसारांत आयलो. आमची नोंदणी पळय पातकाची आसा ती उमटून काडच्या. आनी हाका लागून जेन्ना आमी सुस्कार भायर सोडटा तेन्ना जेजूच्या नांवान सुस्कार भायर सोडया आनी चिंतना बरी वायट पोजडी कसलीं जावं ती सगळीं जेजूच्या नांवान भायर काडया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजू 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 जेजू. मागीर दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना ताचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता. कित्याक जेजूच्या नांवांत आसा आमी तेन्ना देंवचार आपली घालचो ना, तो भियेता. आनी हाका लागून ह्या बावाळटान तर आमी हे भाशेन करीत जाल्यार आमचें भितरलें अंतस्करण आहा पळय तें सगळें नितळ निर्मळ जातलें. आनी हें हांवें तुमकां कितले पाटी सांगलां, रातची न्हिदच्या आदीं तुमचें कोंत घेयात आनी हो प्रत्येक मणी जावन आसा एक सुस्कार.
सुस्कार घेतना आमी जेजून बरोवन येता, कुडींत मनांत ओतप्यान काळजान जेजू 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 म्हणून सगळें भायर काडया. कितेंच भितर दवरचें न्ही. भायर काडलें तें रोखडेंच नितळ निर्मळ जावन जेजूचें बरेंपण आमचें सगळें उदीक वाडोवंक लागता. जेजू आमचे भितर आसा, ताचें आसप उदीक वाडोवंक लागता आनी ताचें बरेंपण आमचें सगळें किल्लोंक लागता. आमची चिंतनां, आमची उतरां, आमची चाल जेजूची जावंक लागता. हें काबार जाता म्हणसोच आमी जेजूच्या एकवटान जियेतल्या. आमी ताका आमचे सोबे न्हय, आमी ताचे सोबे एक जावन जियेतल्या. आनी हें म्हत्वाचें. आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी कुडीचे सांदेत ताचे आमी सोबे जियेत जाल्यार ताचें बरेंपण आमचें सोबें सगळें उपजोवन बागेवन फ्रांसीस शेवेरा भाशेन, बागेवन तिनासा भाशेन, बागेवन मदर तेरेसा भाशेन हे सगळे बागेवत आसात तांचे भाशेन आमचें जिवीत जातलेंच आनी जालेलें आसा. तुमी खूब जाणां तुमचें जिवीत खरेपणी जेजूच्या एकवटान जियेतात. पूण तुमी नकळत कशे भाशेन जेन्ना कोण दुसरी आमचेर वायट उलयतात, कोत्तात तेन्ना कितें करपाचें पळय तेन्ना तांची उतरां चाल तुमी जेजूच्या एकवटान दवरात आनी ती तुमचे सोबें कसली चिंतना भावना उत्पन्न करतात. तुका राग येता, तुका गाय मारूनशें दिसता, तूं तांचे तकलीच कातरून उडोवची दिसता. ही सगळी पळय चिंतना भावना आसा जेजूच्या नांवान ती भायर काडात आनी तुमी पळयतात तुमी रोखडीच शांत जावंक लागतल्यात. आनी जेजू जो आमचें जिवीत जावन आसा ताच्या शक्तीन आमी तांकां बरें करूंक लागतले. जेजून आमकां भरपूर वस्तू सांगलेली आसा. बागेवन फ्रांसीस शेवेरान आमकां जेजूशी हाडलेली आसा. तो ताचे सारके आमी जावया. आनी आतां आयज कितें सांगलां आमकां जेजून पळयात, ती लिदिया आसलेली तिचें मन देवान उक्तें केलें. आमचें मन देव उक्तें करता पूण ताका दिवया तें हे भाशेन दिलें की ना. मागीर तो आमकां कितें म्हणटा, हांव तुमकां एक शारोती पाठयतलो. तो बापासून उपजवता आनी तो म्हजे संवय आसा आनी तो तुमकां सगळें शिकयतलो कितें म्हणून कितें करूंक. आनी तो म्हाका साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे बरोबर जियेतात म्हणून तुमी ताच्या आसण्यांत साक्षी दितल्यात, म्हणजे गोबाय दितल्या आमी जेजूची म्हणून. आनी केन्ना तें घडटा, जेन्ना दुसरी पातकान जियेतात तेन्ना आमी हें सगळें सुरू करूंक जाय आनी तेन्नाच की आमी पातकाचेर विजय जोडटल्या. आनी हाका आमी मरोंक पर्यंत तयार आसूंक जाय. कित्याक आमी न्हय जेजू आमचें सगळें मोत्ता आनी दुसऱ्यांक बरेंपण फावो करता. कितलीं जाणां तुमी हे भाशेन जियेतात पूण वयल्या वयर. कितलीं जाणां तुमी आवय बापूय तुमच्या भुरग्यांक बरें सांगतात ते तुमकां घाय सोंतात, मारूंक येतात आनी तुमकां भायर येतात. असलें सारकें न्हय तें, पूण हें देंवचाराचें काम. तेन्ना तुमी भियोंक फावना, रडोंक फावना. रडटात भियेतात जाल्यार हें सगळें जेजू सगळें दवरात आनी तुमकां गोठाय मेवतली आनी तुमी पळयतल्यात जेजू तुमकां विजय दितलो. जावंकूच जाय, जातलेंच. ज्या दृढ विस्वासान भरवशान आमचें जिवीत सारया. पूण सदांच तांकां समजून भोगसूंक जेजून आमकां शिकयलां ते भाशेन ताचे गोठायेन सदांच बरेंपण दुसऱ्यांक दाखोवंक तो आमकां दितलो. आनी बागेवन फ्रांसीस शेवेरान तशेंच केलें. तें वायटाचेर ताणें मन लावंक जेजूचेरूच ताणें आपलें मन थिरायलें आनी काळीज थिरायलें आनी ताका लागून कोण बरें वायट करता तांचें ताणें पर्वा करूंक ना. देवाचें बरेंपण सगळ्या जाणांक ताणें दिलें आनी हे भाशेन तो इतलो व्हडलो सांत जालो. 482 वर्सां जालेलीं आसा. कोणाचो उगडास आमी इतलो काडटा? आमी पळयात हांगसर आयल्या. हांवें सुद्दां कितें सांगलें तुमकां मातशी याद म्हणून कोण येना, पूण ताका लागून आमी येवपाक तयार आहात. पळयात कितलो लोक हजारांनी येता. कित्याक लागून? ताका लागून. ताणें कितें आमकां ओडून घेतल्या? ना, ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान जियेलो तो आनी जेजू ताचें सगळें वावुरता आनी ताचे वरवीं आमी सगळीं जाणां जेजूशी येता आनी जेजू सारकीं जाता. तर हें व्हडलें देणें ताका लागून आमकां मेळ्ळेलें आसा म्हणून आमी देवाक दिनवास या. हांवें तुमकां सदांच सांगलां आत अशें उलटेन दवरात म्हणून. कित्याक लागून? ह्या ताळटांनी शक्ती आसा. ही खूब पाटी नॅगेटीव आसता.
पूण जेन्ना आमी हे भाशेन आज जोडटा आनी जेजूच्या एकवटान रावता तेन्ना आमचे भितरले सगळे पेकोन येता, आमी नितोळ जाता, जेजू आमचें सगळें आसा तो वाडत वता आनी आमची शक्ती पॉझिटीव जाता आनी तुमकां रोखडीच पिकोवणी मेवतली कुडीची, मनाची, आत्म्याची आनी आमचो समन्वय म्हणजे इंटिग्रेशन जातलें आनी काळजान जावन जेजूच्या एकवटान आमी जियेतले हांव सावत भलायकी बरी जातली आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांकूय बरेपण फावो जातलें. हाका लागून हांव तुमकां सांगता, तुमकां अजून समजोंक नासलेलें तें, पूण दर वेळार तुमकां तें समजत येतलें आनी तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरें जातलें. तर म्हज्या भयणीन आनी भावानो, सगळीं जाणां आमचे हात अशें उलटेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे सगळे सुस्कार घेता. पांयांची बोट आसा थिजून तकली मेरेन जेजून आमी बरोवन येता. केदें व्हडलें बाग हे. सुस्कार भायर सरतना जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. भितरल्या भितर जेजू 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 म्हणून कोणाकूच आयकना पळय ते भाशेन, पूण भितरल्यान ताचेर आमचे दोळे थिरावन, ताचेर आमचे काळीज धरून सगळे रिकामे करया. आनी दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता तो अणभव घेवया. जेजूचें सगळें बरेंपण भरोन आयलें की आमकां कुडीक, मनाक, आत्म्यांक पेकोवणी मेवतली, सावत भलायकी बरी जातली, आमचे सगळे सांदे बरे जावन गोठायेन ताचें बदतलें हांव. सुस्कार भायर सोडटना परतून जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया. जशे भाशेन एक आणी आमी साफ करता उदकान आनी साबवान, ते भाशेन जेजूच्या नांवान आमचें सगळें भितरलें अंतस्करण, कूड, मन, आत्मो साफ जावन तो आसा तो अदीक परजळूंक लागतलो. आमचें आपलेपण सगळें ताचें सगळें दवरलें की ब्रदरीन आमकां म्हणलां नाका जाल्लें तें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया आनी तो जो आमचे भितर जियेता तो अदीक परजळूंक लागतलो. जशे भाशेन बागेवन फ्रांसीस सेवेराचें काळीज, कूड, मन, आत्मो जेजूच्या मोगान पेटोवन तो मोग ताणें सगळ्यांच्या काळजांनी पेटयलो, तेच भाशेन जेजू आमच्या काळजांनी अदीक आनी अदीक वस्ती करून आमचें काळीज, आमची उतरां, कोन्यो, चाल ताच्या मोगान दुसऱ्यांक अणभवूंक दितलो. दिलाय म्हणून आमी ताका दिनवासया आनी वाखाणया.